मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार करिना एका फायलीचेर सायन काँग्रेसीन दाखयले आरटीआय घालून मेळिल्ले पुरावे अशें करप घटनाविरोधी आणि बेकायदेशीर देखावे करचे परस सचिवाकच मुख्यमंत्र्याच्या काद्यालार बसयल्लो कसो काँग्रेसीचो प्रश्न। अखिल भारतीय स्वाभिमान यात्रा पावली गोंया बलात्कार पिडेस्त बायलांक उबी करू नाकात आरोपीच्या पांजऱ्यांत तांकांय दियात मानाची जीण यात्रेतल्या अस्तुरांनी घाली साद। विमानतळावेले कोंकणी चत्रायेचे मागीर पळोवया आदी कोंकणी अकादेमीची अवतिकाय पळय काँग्रेसीचो विजय सरदेसायाक सल्लो। भाषाशास्त्राच्या अभ्यासा खातीर गोंयांत उबारा अभ्यास मंच गणेश देवीचो कोंकणी मोग्यांक उलो मनयली माधवी सरदेसायाची 4थी पुण्यतीथ। येवकार तुम्ही पळयतात गोवा 365 हांव जवाहर बर्वे। आता खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान अधिसुचोवणी काडिनासतना सुमार 3000 निर्णय घेतल्यात ते बेकायदेशीर आणि घटनाविरोधी आसात असो सणसणीत आरोप काँग्रेसीन केला आणि हे सिद्ध करपा खातीर मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान मेळिल्ली कागदपत्रांय तांणी दाखयल्यात। असो बेकायदेशीर गजाली करचे परस मुख्यमंत्र्याचे सचिवाक उपमुख्यमंत्री करचो अशें काँग्रेस म्हणटा। काँग्रेसीचो गोय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान माहितीच्या अधिकाराखाला मेळिल्ली अधिकृत कागदपत्रां आयतारा दाखयली। मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्वता जावन एकाय कागदपत्राचेर सही करूंक ना हे या कागदपत्रा वयल्यान सिद्ध जाता अशें ताचें म्हणणें। पळयात तो कितें म्हणटा तो। ह्या नोटांक हांगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बरयला आनी थंय बरयला CM हॅज अप्रूव्ड। हांगा CMाचो खंयच सील ना, CMाची खंयच सायन ना आनी सायन कोण मारता? प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर। ही ह्या सरकाराची इल्लिगलां कामां आनी असल्यो कितल्यो फायली आसात 3000 वयर। तूं पावर डेलिगेट करपाक शकता, यू कॅन डेलिगेट द पावर्स। डेलिगेशन ऑफ द पावर्स इज कंप्लिटली डिफरंट फ्रॉम 28 फेब्रुवारी नोट। तो कितें म्हणटा दॅट आय वील डिक्टेट म्हणजे आपूण सांगतलो आनी सेक्रेटरी थंय सायन मारतलो। दिस इज नॉट कॉल्ड डेलिगेशन ऑफ पावर। डेलिगेशन ऑफ पावर ताका स्पेशल नोटिफिकेशन येवपाक जाय, गॅझेट येवपाक जाय आनी ते पावर कोणा तरी डेलिगेट करतात। सो जेन्ना कोणाक पावर डेलिगेट केल्ली ना, सेक्रेटरीक पावर डेलिगेट केल्ली ना, तेन्ना ह्यो सगळ्यो ज्यो ह्यो इल्स आर सब्जेक्ट टू स्क्रुटिनी ऑफ लॉ एंड स्क्रुटिनी ऑफ द अदर गव्हर्मेंट वीच कॅन कम एनी टायम। आनी ह्या गव्हर्मेंटान जावं कोर्टान ह्यो सगळ्यो ज्यो डिसिजन्स स्ट्रक डावन केल्यो इट वील बी अ चाओस इन फ्युचर। इतले तेजे इम्प्लिकेशन्स आनी इम्पॅक्ट इतले वायट आसतले, तितून कितले ऑफिसर जेलीन वचपाक शकतले, कितले जाणांक ते त्रास जातले आनी तेजे इम्प्लिकेशन कितली वायट जातली हें कोण इमॅजिनूच करपाक शकना। अशी लेटरां सायन मारपाक तुजे वतीन तूं कितें करता तूं पर्सनली दी, तुगे प्रॉपर्टी जावं तुगे बिझनस पर्सनल आसल्यार सुद्दां दी, आमकां कांय प्रॉब्लम ना। बट गोवा इज नॉट युअर प्रॉपर्टी, गोवा इज नॉट युअर पर्सनल प्रॉपर्टी। सो त्या खातीर आमी ह्या सरकारा कडेन मागतात की हें काम तुमी इल्लिगल बंद करात, ना तर तुगेलो जो पर्सनल सेक्रेटरी कृष्णमूर्ती आसा ताका तुमी एक डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जावं एक्टिंग चीफ मिनिस्टर करून ताका तुमी सगळे लिगली पावर दियात। हें कितें चल्लां तें कंप्लिटली इल्लिगल एंड अनकॉन्स्टिट्युशनल एंड इट इज अ क्रिमिनल एक्ट। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख। बलात्कारांक जापसालदार कोण? बलात्कार करपी काय बलात्काराक बळी पडपी? जाल्यार आमी म्हणल्यार तथाकथीत समाज पिडेस्त अस्तुरेचेर बहिष्कार कित्याक घालतात? समाजात अस्तुऱ्यांकच सन्मानान जगपाक मेळपाक जाय हो संदेश लोकां मेरेन पावोवपा खातीर सुमार 5000 बलात्कार पिडेस्तांनी मुंबयच्यान काडिल्ली यात्रा आयतारा गोंया पावली। राष्ट्रीय गरिमा अभियान ही स्वाभिमान यात्रा आयतार सकाळी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर पावली। भुरगीं आनी बायलांचेर जावपी लैंगीक अत्याचारावेले कितलेशेच पोस्टर्स तांणी हाडिल्ले, तांणी पदां म्हणली आनी पथनाट्यां सादर केली। 200 जिल्हे आणि 24 राज्यांत ही रॅली काढले उपरांत दिल्ली 22 फेब्रुवारीक ताचो समारोप जातलो। Survivors are facing lots of problem
for filing the case in the police. They are facing lots of problem for medical examination, and they are not like the hospitals are not providing proper medical treatment to the survivors. And also huge issues are in the judiciary, because if you see the conviction rate in India related to sexual violence against women and girls is very very less. और ये मार्च का जो मेजर एक ऑब्जेक्टिव है शेम टू सपोर्ट, कि ये विक्टिम शेमिंग बंद होना चाहिए और विक्टिम को सपोर्ट करना चाहिए, सर्वाइवर को सपोर्ट करना चाहिए. क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जब फैमिली में रेप की इंसिडेंट हो बच्चे के साथ या महिला के साथ, तो फैमिली उसको पूरा बाइकआउट कर देती है कि अभी आप उस फैमिली के पार्ट नहीं हो. और सोसाइटी ऑलवेज सर्वाइवर को परेशान करती है, सोसाइटी उसको बाइकआउट करती है. कि विक्टिम को विक्टिम न देख के ऑफेंडर की तरह देखा जाता है, विक्टिम को शेम किया जाता है. ओके, और विक्टिम पूरा लाइफ भर जस्टिस के लिए लड़ता है. मेरे को लगता है कि जब तक इस तरह का परसेप्शन, लोगों की सोच, लोगों की बिलीफ रहेगी समाज में, ओके, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा. जे बायलेन 25 वर्सां झगडून बायलांक कामाचे सुवातेर सुरक्षितताय मेळची हे खातीर भारत सरकाराक विशाखा मार्गदर्शक तत्वां घालून दिवपाक भाग पाडले. ती भवरी देवी हे यात्रेत वांटेकार जाल्ली, पूण न्याया खातीर अजूनय तिचें झूज चालूच आसा. तो लड़कियां का कानून का बारे में मैं अकेली का बारे में थोड़ी ही लड़ी थी भाई, मैं अकेली आवाज़ उठाऊंगी मारा बारे में. सबके लड़कियां के साथ में मैं जाती देखती, ट्रेनिंग दे रहा, तो उनका बारे में चने जे बहुत खराब ही सुनी बात. तो मैंने तो भाई कोई न तो आवाज़ उठानी पड़ेगी. तो मैं सबके साथ में पूरा देश में से जे रैली निकालांगा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोंयांत देंवतल्या विमानांचें निवेदन कोंकणी भाशेंत करचें अशी मागणी विजय सरदेसायान केल्ली. आतां काँग्रेसीन विजय सरदेसायाचे हे मागणेचेर खर टिका केल्या. विजयान आदी कोंकणी भाशेक आनी कोंकणी अकादमीचे घटनेक सतावपी विशय सोडोवचे असो सल्लो काँग्रेसीन दिला. कोंकणी अकादमी पुरस्काराचे मानकरी थारल्यात. अशें आसून लेगीत हे पुरस्कार 3 वर्सां पडून आसात. हाचे कडेन लक्ष दिवचे अशी मागणी काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पंजीकारान केल्या. निमंत्रणां दिवन लेगीत 20 ऑगस्टाक कोंकणी राजभास मान्यताय दीस कित्याक मनोवंक ना असोय प्रस्न पंजीकार विचारता. गोंय कोंकणी अकादमीक अध्यक्ष ना, तुका खबर ना? गोंय कोंकणी अकादमीचे कितलेशेच भाशे संबंधी, साहित्या संबंधी पुरस्कार हे आयज पेंडिंग आसा, तुका खबर ना? इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजाची समिती तिचो कार्यकाळ सोंपला, तेंय तुका खबर ना? गोंयची आमची कला अकादमी आसा, ते कला अकादमीच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या कलावंतांक जे पुरस्कार मेळटात ते पुरस्कार कितली वर्सां दिवंक ना, हें तुका खबर ना? 20 ऑगस्ट हो दीस दर वर्सा कोंकणी अकादमी कोंकणी राष्ट्र मान्यताय दीस हो मनयता. अंदूय तो मनोवपाचो थारलेलो, हें तेचें इन्विटेशन कार्ड. 4 म्हयने जाले हे फंक्शनाचें कितें जालां? कोंकणी राष्ट्र मान्यताय दीस ह्या कार्यावळीचें कितें जालां हें विजय बाबाक खबर आसा? कित्याक हो दीस मनोवंक ना? तुका जर कोंकणी बद्दलचो इतलो स्वाभिमान आसा जाल्यार ही कार्यावळ जी कोंकणी आमची ह्या देशाच्या घटनेन एक मानाचें स्थान प्राप्त करून बसल्या, तिचो आदर करपाचें तुका कित्याक तुजी जबाबदारी तुका दिसली ना? इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट जें आमचें आसा तें इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आयज सर्रास फक्त इंग्लिशीचो वापर जाता. गोंयच्यो ज्यो भाशा आसा त्या भाशां कडेन दुर्लक्ष करतात. कितलीशींच पत्रकां, कितलेशे सर्क्युलर जे वावर जाता तो चडसो वावर हो इंग्रजींतल्यान जाता. तुका जर कोंकणीचो आनी गोंयच्या भाशे बद्दल प्रेम आसा, मोग आसा जाल्यार थंयसर लक्ष दी. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव.
विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. खणी सुरू जावंक ना जाल्यार घरच्या सयत रस्त्यार देवपाची शिटकावणी सावड्डेच्या ट्रक धन्यांनी दिल्या. आम आदमी पार्टीन ट्रक धन्यांक तेंको दिला. खण प्रस्न सोडोवपाक अपेस आयिल्ल्यान ट्रक धनी आनी आपान सरकाराचेर टिका केल्या. पळयात पुराय बातमी. खण अवलंबितांक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान फटयले असो आरोप ट्रक धनी संघटनेचो अध्यक्ष फ्रँकी गोमसान केला. डिसेंबर म्हयन्या मेरेन खणी सुरू जायनात जाल्यार आमदारकेचो राजीनामा दिवपी निलेश काब्राल खंय आसा अशें तो विचारता. पडलें कित्याक गोंय सीएमान आज पर्यंत सुप्रीम कोर्टा मायनींग चालू कोच लेटर दिलें ना. आतां आमी कितें कोत्ताय लोल्या भाशेन पळय थिंगसा वयताय मायनींग ट्रकवाले कोण पळय दिल्ली गेले हिंगा थिंगा भोंवताय अजून पासून मायनींग चालू कोच मग तेणें सुप्रीम कोर्टाक लेटर दिलें ना हे आमकां फटयताय ट्रकवाल्यांक. आज निलेश काब्राल डिसेंबरान सांगता मायनींग चालू करून दाखयता. हांव म्हणटा तूं मायनींग चालू करना जाल्यार आपण रिजायन दीत म्हणटा. तूं दी मरे मिनिस्ट्री पयलीं काड रिजायन दी आनी मागीर उपरांत चोया तूं बरें कापासताय जाल्यार मायनींग चालू करपा जाय जाय. हे लोक उपास मारपाक पाळिल्ल्या पळय 4 दीस जालें एक भुरगो मेलो थिंगा तो धादुलो एटॅकीन. खणी ह्यो लीजधारकांची संपत्ती न्हय जाल्यार सर्वसामान्य मनीसय ह्या खणींचेर जगता. सर्वसामान्य मनशाचे हित लक्षांत घेवन खणी सुरू करपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. आश्वासना प्रमाण भुमिका निभोवपाक अपेस आयिल्ल्या मगो आनी गोवा फॉरवर्डाचेरूय ताणें टिका केल्या. MGP सांगताली तुमी तर करना आमी तेंको काडटा म्हणून सरकाराक दिल्लो. काड मरे तेंको. तुमी कित्याक ओगी रावल्या. गोवा फॉरवर्डूय सांगतालो आमी तेंको काडटा म्हणून. काडा मरे तुमची उतरां पाळा मरे. तुमी कित्याक फट मारतात तुमी लोकांक म्हाका कळना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. सुकाळ्ळे चिंचोणेच्या बेकायदेशीर कोयर प्लांटाची पळोवणी केले उपरांत तो बंद करपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला. थळाव्या लोकांनी केल्ल्या कागाळी उपरांत चिंचोणेची सरपंच इनासिया रिबेलो सयत हेर पंचायत वांगड्यांनी वचून कोयर प्लांटाची पळोवणी केली. पळयात पुराय बातमी. ह्या कोयर प्लांटाचेर कायदेशीर कारवाय करपाचें उतर सरपंच इनासियो रिबेलोन दिला. पंचायत वांगड्या सांगातान बसका घेवन हे बसकेत कारवाय करपाचो निर्णय घेतली अशें तिणें सांगलें. आनी लोकांनी कंप्लेन दिली म्हूण आमी हिंगा आज इन्स्पेक्शन आयले आनी इन्स्पेक्शन येवन आमी सगळें चोयलां हिंग सगळें हें आहा तें आनी कायद्या प्रमाण आमी कितें आहाय तें आमी हें बंद करपा आमी हें कोताय आनी आमगे हें चोयलें तें आमी सगळें आनी आतां आमगे मिटींग आहा आनी आमी मिटींगे डिस्कशन कोतलीं सगळीं मेंबर्स आनी तें फूल स्टॉप करपा आमी डिसिजन घेतली आनी सगळे हेर सगळे डिपार्टमेंट्सांगे जें आहा तें आमी हेल्प मागून आनी हें फूल स्टॉप करपा आमी डिसिजन घेतली. कोयराक लागून हळशीक जाल्ल्यान घाणी घुट्टाणी पातळ्यात. सुमार 9 ते 10 वर्सां जालीं कोयरांच्या घाणीक लागून हांगा राव नजो जाला. ह्या कोयर प्लांटा आड कितल्योश्योच कागाळी केल्यो पूण कोणेच लक्ष दिलें ना अशें स्क्रॅप यार्डा कुशीकच रावपी बायलेन सांगलें. आमगे हिंगा हाटल्यान सार घरा हाटल्यान 100 दुकरींग गायलो आहलोली आज सोसूं जायना मुगे फामील येताली कित कोण जेताय कित कोण हांवें तोंड आनी ताका 2 पाटयेन मागिल्लें. तुगली भुरगीं हाय आमगे भुरगीं हाय. मुगे चेड्या काजार जावपाक लागलो मलेरिया जालें. मलेरिया जावन हॉस्पिटलां पडलो. हाल काजार म्हणल्यार रातीको हाडला. हांवें तें देखून सांगिल्लें तांकां कोण आयकलो मुगे चेड्यान वयर सोन देखून आजोगा हें केलोलें सगळें सायन घेवन पूण कोण एक्शन घेयना. येताय फोटो मारताय वयताय. जाता सारको इतू सोसूं जायना. आमी आमगे सदां जनेलां देरां सगळीं बंद करून भितर रावतालीं आनी भायल्यां बसोल जाल्यार सारकें उंगो जायना जाल्यार आमगे नाक बंद करून हांव बसतालें आनी तो म्हाका चोयन म्हजे फकाण देखून कोतालो नाक बंद करून आपल्या दाखयताले भशेन आनी वो वास घेन 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 आमची तोकल्यो उसळटाले. गव्हर्मेंटा दोतोरा बले गेल्यार दोतोर म्हणलें तुका मायग्रेन जाला वस आनी तूं हॉस्पिसिया वच. हांवें सांगलें म्हाका मायग्रेन कितको जातलें आमगे शेजऱ्या म्हूण सांगलें स्क्रॅप कोण पिगरी आनी उदक सगळें धोलो आनी सगळे जर्म्स आनी मस्किटो जाले हांवें सांगलें तेका लागून हें जालें म्हूण सांगिल्लें आनी ते दोन सोन आय एम नॉट किपींग वेल. हो कोयराचो प्लांट चलोवपा खातीर गरजेचो आशिल्लो हरकतना दाखलो पंचायती कडल्यान घेतलो नाशिल्ल्याचे प्लांटाचो धनी बेनी डिकोस्टा मान्य करता. 2007 सावन तो हो प्लांट चलयता. हांव 2007 सावन चलयता. ना आमकां NOC ना. वय लुगार म्हगेलो त्रास सगळ्यांक जाताय न्हू कोणाक त्रास जायनाय. आतां गार्बेज सगळे आखे गोंय पडलो आहा तें त्रास जायनाय गोंयांत जाताय. आमगे स्ट्रीट सायड वयलां पंचायताक उरलां सुद्दां पंचायत बंद आहा. हय कॉन्ट्रॅक्टर हय हॉटेलांतल्यान येता कंपोज करता आनी सॅग्रिगेट करून निघता. चिंचोणेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. गोंयांत पिपल्स लिंग्विस्टीक सर्वे खातीर एक मंच उबारचो.
मंचान दर 10 वर्सांनी एक पुस्तक तयार करचे अशे तरेन जल्मल्ली पुस्तकां संवसारांतल्या भाषा विज्ञानांतली अद्भुत घडणूक आसतली विचारवंत आणि साहित्यीक पद्मश्री गणेश देवीची ही उतरां द लँग्वेजीस ऑफ गोवा या पुस्तकाच्या विमोचनाच्या वेळार मडगांव तो उलयतालो. माधवी उगडास हे कार्यावळीत मानेस्तांचे हजेरीत ज्येष्ठ साहित्यीक गणेश देवीचे हस्तुकी ह्या पुस्तकाचे विमोचन जाले. गणेश देवी पुस्तकाचे मुखेल संपादक आसात. शेनवारा मडगावच्या रवींद्र भवनाच्या ब्लॅक बॉक्सात ही कार्यावळ जाली. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात भाषेचे सर्वेक्षण करपी मंच उबे जाल्यात. दर 10 वर्सांनी ते सप्लिमेंट काडटात. गोंयांतय लोक एकठांय आयल्यार ते शक्य आसा अशें गणेश देवीन सांगलें. शक्य झालं तर गोव्यामध्ये पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे डॅश गोवा, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे डॅश गोवा असा एक मंच तुम्ही उभा करा. पण हे चांगलं काम आपण लोकांनी मिळून करावं आणि दर 5 वर्षानंतर द पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया गोवा याचा एक पुरवणी ग्रंथ प्रकाशित व्हावा. समजा दर 10 वर्षातून असा ग्रंथ परत एकदा निर्माण होत गेला तर 50 किंवा 100 वर्षांनी ती जी 10 पुस्तकं असतील ही जगाच्या भाषा विज्ञानातली एक अद्भुत घटना असेल. माधवी सरदेसाई आणि दामोदर मावजो हे ह्या पुस्तकाचे पालवी संपादक. पुस्तक संपादन प्रक्रियेतले माधवी सरदेसाईचे काम करपाचे पद्धतीचेर गणेश देवीन भाष्य केले. मृत्यू इतका जवळ म्हणजे नाकाला भिडलाय मृत्यू, इतक्या जवळ आलेला असताना सुद्धा ही बाई ह्या व्हॉल्यूमची प्रूफ तपासायची. ती जी कमिटमेंट होती ती माधवी वॉज अन आयडियलिस्ट. हर आयडियलिझम वॉज अनब्रेकेबल, अनशेकेबल. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ध्येयवाद न सोडणारी एक व्यक्ती जर मला इफ आय टू नेम समवेअर अमंग सम ऑफ माय अदर फ्रेंड्स आय विल नेम माधवी देसाई विदाउट एनी हेजिटेशन. तियात्रांचेर PhD केल्लो राफेल फेर्नांडीस आणि पेडणेचे भाशेवेल्या लेखाचो पुस्तकात आस्पाव आशिल्लो कवी शशिकांत पुनाजी हांणी आपल्या योगदानाचेर भाष्य केले. पळयात. Given 450 years of Portuguese history, we had European drama, we had drama in Portuguese, also they say in Spanish and a little bit of French. There were translations done over the centuries, both in Goa and also by Goans who were in Bombay. There was religious drama, there was secular drama. Then of course we can't leave aside folk performances, Zagor and Khed. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नाईक राऊत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबर. पर्यटकांक आकर्षित करपा खातीर गोंयांत पर्यटनाचे दिश्टीन उदरगत जावपाक जाय अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी राज्य मंत्री मनसुख मंदावियान सांगलें. केंद्रांतल्या भाजपा सरकारान भ्रष्टाचाराची पाळामुळं खणून काडून उदरगतीक प्रोत्साहन दिला अशें ताणें सांगलें. शुक्रारा नव्या खांडेपार पुलाच्या उक्तावणा वेळार मंदाविया उलयतालो. ह्या वेळार केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, खासदार विनय तेंडुलकर आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. दोस्तों, आवश्यक है हमें गोवा को और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना है तो यहाँ आवश्यकता के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा. जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा तो दुनिया के लोग यहाँ नहीं आएंगे. उसकी आवश्यकता के अनुसार सुविधा नहीं खड़ी होगी तो और डेस्टिनेशन और लोग ढूंढ लेंगे, यहाँ नहीं आएंगे. रोड कनेक्टिविटी चाहिए, रेल कनेक्टिविटी चाहिए, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी चाहिए. और एयरपोर्ट क्षेत्र में हमने जो निर्णय लिया है और जो काम किया है उसका नतीजा ये निकला है. देश में जब हमारी सरकार बनी उसके पहले सारे देश में सभी एविएशन कंपनी का एयरक्राफ्ट का आप उसको मिला दे, उसका सरवाला करे तो सभी एविएशन कंपनी के पास 450 एयरक्राफ्ट थे. 450. और आज इस 4.5 साल में जो इनिशिएटिव लिया गया है, 4.5 साल में एयरपोर्ट का एक्सपेंशन किया गया. सरकार की तिजोरी है ना,
सरकार की तिजोरी में जो छेद हुए थे, मतलब जो करप्शन होता था, एक करप्शन को बंद किया और गुड गवर्नेंस किया। उससे नेशनल हाईवे बनने लगा, उससे एयरपोर्ट बनने लगा, उससे रेलवे लाइन बिछने लगी। आप शायद नॉर्थ ईस्ट में जाके देखो, रेलवे वहां नहीं पहुंची थी। आज हमने नॉर्थ ईस्ट तक रेलवे पहुंचा दिया है। आज हमने, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, देश में 67 साल में फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नाईक. मारपीट केल्ल्याची कागाळ करू नये हणजूण पोलीस निरीक्षकान एफआयआर नोंदवून घेवपाक 6 म्हयने लायले असो आरोप मनीस हक्क संघटनेची मुखेली ऐश्वर्या साळगांवकारान केला. हाचेर JMFC कोर्टान दिल्ल्या आदेशा उपरांत एफआयआर नोंदवपाक 4 ते 5 दीस लागले अशें तिचें म्हणणें. शिवोले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तिणें हे विशीं म्हायती दिली. कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण 24 वरां भितर एफआयआर नोंदवपाक जाय अशें आसतना 4 ते 5 दीस कित्याक काडले अशें ती विचारता. हाचो अर्थ हो पुलीस निरीक्षक गुन्यांवकारांक राखण दिता असोय तिचो आरोप. आयकात ती कितें म्हणटा ते. 12/12/2018 कोर्टाची ऑर्डर रिलीज केली 14 तारखेक. 14 तारखेची 15 तारखेक आमच्या हातीन पावली. 15 तारखेक आमी व्हरून स्वता पर्सनली व्हरून थंयसर PIक दिली, सबमीट केली. त्याच्या उपरांत 16 तारखेक एफआयआर गावोंक ना, 17 तारखेक गावोंक ना, 18 तारखेक गावोंक ना, 19 तारखेक गावोंक ना, 20 तारखेक आमकां सांजची एफआयआर दिता. म्हणजे इतले दीस कित्याक हे करता? म्हणजे कोर्टाकूय किंमत ना. म्हणजे PI कितें वयता थंयसर आपूण म्हणजे हेच ना म्हणटा. जर एक घटना कसली जर घडली आनी जर एफआयआर कोर्टाची एक रूल आसा की जर ऑर्डर जर पास जाली आनी ऑर्डर दिल्या तुमकां डायरेक्शन ऑर्डर दिल्लेली आसा, त्या डायरेक्शन ऑर्डरी प्रमाणे 24 तासाच्या भितून तुम्ही एफआयआर रजिस्टर करूंक जाय आसता. जाल्यार 4 दीस तुम्ही आनी एक्स्ट्रा कित्याक काडले? खंय तरी हो PI आसा हो खंय तरी एक्युजांक ह्या प्रोटेक्ट करता, कित्याक की तो डेप्युटी सरपंच आसा म्हणून. हो म्हाजो सरळ PIचेर आरोप आसा. जो डेप्युटी सरपंच विघ्नेश चोडणकर आसा मार्ना पंचायत, तसोच समीर कलांगुटकर आसा आनी विकेश मापारी आसा. ह्या तिगांकूय अरेस्ट करून भितून उडोवपाक जाय. हाचेर हणजूणचो पोलीस निरीक्षक CL पाटीलान आपली प्रतिक्रिया उक्तायल्या. पळयात ताचें म्हणणें. व्हॉट इज देयर इंटेंशन? जे घडोवूच ना ते घडोवूं ना न्ही. ते विटनेसेस आहा, लोक आहा ते आमी तेंचे न्ही, हेंचे लोक अशे न्ही, थर्ड पार्टी लोक बसून आहा ते प्रेझेंट आनी तेंचे ऑलरेडी आमचे स्टेटमेंट बी आहा. सो वी विल सेंड अ रिपोर्ट अकॉर्डिंग. ओके ओके सर. लायक कोणी वयतल्याने आपल्याचेर केस जातली म्हणून दुसरी केस तयार करून किंवा एविडन्स आसतना. आणि तुम्ही हय आणि एक दुसरं हे आसा, एलिगेशन आसा की तुम्ही SPक रिपोर्ट धाडूंक ना न्ही. आमी धाडला, आमचो रिपोर्ट SPक ऑलरेडी गेला. ओके 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 सर. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकर. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.